नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक साधनापथ कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. हांव सुब्रह्मण्य शानभाग. मस्त लोक आमगेल मध्ये असून दुसर क्षेत्रांतू साधन कोरनासतशी तसले लोकांक हांग आपोवन हाडूं तांगेले परिचय कोरून दिवन मुखारचे पिळीक प्रेरण दिवं तसले कार्यक्रमाची साधनापथ. आजी तसले एक व्यक्ती आमगेल वट्टू हांगा आसाची. कोंकणी लोकाले साहित्य प्रेम, कलाभिमान आणि पुस्तकाभिरुची अपार. आयचे आमगेले सोयरीवरी तशीची तांगेले परिश्रमतकून कन्नड साहित्य क्षेत्रांतू कृषी कोरनू परिचित जावन आशिल्ले तशेल्ली श्री के पुंडलीक नायक नायकिनकट्टे. नायक मॅम, तुमकां हे कार्यक्रमाक स्वागत. नमस्कार. प्रथम जावन नायक मॅम, गेल्लिल महिन जुलैंतू तुमकां कर्नाटक विश्वविद्यानिलय धारवाडंतू बेंद्रे नुडिसिरी प्रशस्ती दिवन गौरविसिला. ते ऐकून आमकां मस्त खुशी जाल्ले. विश्व कोंकणी केंद्र तर्फेन तुमकां हार्दिक अभिनंदन. धन्यवाद. आतां प्रथम जावन नायक मामले एक सान परिचय करून घेवया. श्री के पुंडलीक नायक नायकिनकट्टे हांगेले गांव उडुपी जिल्ह्याचे बैंदूरू तालुकोचे केरगालू ग्राम. हांनी सुदीर्घ 40 वर्ष कमदकोणे ರೈತರ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಉಪ್ಪುಂದ ಹಂತೂ ಸೇವೆ केला. हांनी कन्नडंतू 3 कवन संकलन आणि हनिगवन संकलन रचने केला. कुंदप्रभा, तरंग, जनप्रतिनिधी, सुद्धिमने पत्रिकेंतू हांगेले कवन लेखन प्रकट दत्ता असता. हांनी विविध कवी गोष्टींतू भाग घेतला. तशीची तंगेले गांवांतू कवी गोष्टी एक रितेरी आयोजनवरी केला. हांनी 30-40 कन्नड आणि कोंकणी नाटकांतू विविध पात्र निर्वहणे केला. हांगेले सामाजिक, धार्मिक आणि साहित्य क्षेत्रांतू केल्लेले काम गुरुतिसून विविध संघ संस्थेतून हांका सहकार रत्न, आनंद कंद, राघवांक राज्य प्रशस्ती, कृष्णानुग्रह राज्य प्रशस्ती, बेंद्रे नुडिसिरी प्रशस्ती आणि कर्नाटक विभूषण राज्य प्रशस्ती दिवन गुरुतिसिला. नायक मॅम, वापस तुमकां हे कार्यक्रमाक स्वागत. नमस्कार. प्रथम जावन मगेले मनंतू एक कुतूहल कसन म्हळ्यार तुम्ही सुदीर्घ एक 40 वर्स कोऑपरेटिव्ह सेक्टर अंतू विविध हुद्देंतू सेव केलेली. जाल्यार तुम्ही आत्ता चिरपरिचित जावन अशे साहिती लेखक म्हणून हे सहकारातून साहित्याक एक तुमगेले कसं ट्रान्झिशन दव पयण आसा ते तितले सुलभ होरी नाही आणि हे एक नमुनो कुतूहलवरी होय. हक्क प्रेरण कसं आहे? तुम्ही सांगिलवरी 40 वर्ष सुदीर्घ सेवे करून येवन भायर येवचें म्हणून सांगल्यार तितले खुशाला विशय न्हय तें. जाल्यार हांव ताका फुडें धरूनचे एक सिद्धते करून घेतले. म्हाका निवृत्ती जाल्ले दिवस एकलो निमगेलो, तूं बारी खुशीर आसा कशी म्हणून. हांव सांगलें पद्मपत्ರದ ಮೇಲಿನ ನೀರ ಹನಿಯಂತೆ हांव उरचें, तशें हांव खुशी उरता म्हणून. जाल्यार भायर आयले कुडल्याची भारी कश्ट जाले. म्हळ्यार एकतान ते एक नमुने शुन्यते दिसचे सुरू जाले. तेन्ना हांव अशीची फेसबुकाक गेलो. फेसबुकाक गेलो तवळीक म्हाका फस्ट फ्रेंडशीप जालें कोण कवी डुंडीराज जाले. तो कवन बरयता आसतना हांव तें पळयत आशिल्लो आनी ताका कवन रुपांतूची चुटूक कवन बरयत आशिल्लो. म्हळ्यार फेसबुकांत हय. ओके. तेन्ना कसन जालें म्हणून सांगल्यार हांव व्हड कवी म्हूण केलो लोक क्लीन की कसन म्हणून म्हाका कळत ना. पुरा फ्रेंड्स, पुरा कवी लोकच. म्हाका तें म्हळ्यार कवी प्रपंच म्हणचे एक तें कसन म्हणटा ती होय. तुमकां एक कवी प्रपंच म्हणचे ओपन जालें. मस्त लोक कवी लोकांना एक परिचय जाले. तशीची कवी लोकांले ग्रुप आसा, फेसबुक ग्रुप, व्हॉट्सअप ग्रुप, तशी 100 वयरी म्हाका फ्रेंडशीप जाले. हो, तशी तंगेल मुखांतर त्या निमित्त म्हाका तें काव्य लोकांक एक हेज्जे दवरचे एक वाट मेळ्ळी म्हाका. तशी जावन तेन्ना म्हगेले फ्रेंड्स जाल्ले बेंगलोराचे एकलो प्रकाश अंबरकर म्हणून. तो एक दिवस फोन केलो, तुमी कवन बरया आनी कसने तरेची सण सण काणी कसने बरया म्हूण सजेशन दिलें तो म्हाका. जायत म्हूण सांगलें. तेन्ना कशी करयत म्हूण सांगलें हांवें. हांव मिगेल खचेरी स्वारस्याची काणी सांगिल्लें. तो नेक्स्ट डे मिगेल फोट घालून घेवन खचेरी स्वारस्य
ನಮ್ಮ पुंडलिक साहेबरದ್ದು म्हणून बरोवन गेला त्यांना आणखी मस्त लोक फ्रेंड्स जाले म्हाका तेन्ना बिदराचे एम जी देशपांडे म्हणून तो थंय बिदर DCC बँकांत जनरल मॅनेजर जावन रिटायर्ड जाल्लो हांव हांगा कॉपरेटीव बँकांत प्रायमरी कॉपरेटीव बँकांत ताकून रिटायर्ड जाल्लो अशी फोन केलो तावळी कशीची सहकारा विशयांत मस्त उलयले कसाने प्रशस्ती आला की म्हणून निमगेलो कसाने म्हाका कसाने प्रशस्ती ना जाल्यार 40 वर्स सुदीर्घ सेवे केल्ले एक अभिमान आसा म्हण परत सांगलें कडेरी आनी कशीची थंयच एकलो बिदरांत हें बगलेच्यो म्हळ्यार कुंदापूर तालुको उणसेच्यो एकलो व्हडला म्हणून थंय आशिल्लो तो एक दीस म्हाका फोन केलो तूं कवना बरय तुगेले चुटुकू म्हळ्यार तूं कॉमेंट बरयता आनी पळयल्यार तूं कवी म्हणशें दिसता म्हाका म्हण सांगलो तशें कांय ना म्हळें हांवें तशी एक हय. फेसबुकांतू तुम्ही कमेंट घालता आशिल्ले कवन पळोवन येवनूच तुमकां पूर लोक कवी म्हणून लेखून तो सांगलो तुगेले भितर एकलो कवी आसा भायर येवं कसा म्हण सांगलो जायत प्रयत्न करता तुमगेले सदाशय उरव म्हण सांगलें आयकूच एक मस्त खुशी जाता आतां तुमगेलें बाल्य तुमगेल्या गांवांत कशें आशिल्लें आनी तुमगेलें शिक्षण खंय केल्लीं आनी तुमगेलें वृत्ती जीवन आरंभ कशें जाल्लें म्हणून आमगेल्या विक्षकांक चिकेची कळयतावे आमगेलें कृशी कुटुंब हांव पुंडलीक नायक म्हणून 1951 ऑक्टोबर 30 म्हगेलें जन्मदिन हांव नागपय नायक म्हणून अम्मा लक्ष्मी देवी 7 लोक आमी वडहुट्ट हांव प्रायमरी स्कूल पुरा खमदकोणे म्हळ्यार आमगेलें नायकिनगट्टे गडी प्रदेश ते हांव उरचे ते गडी रीच नायकिनगट्टे आनी खमदकोणे म्हाका नायकिनगट्टे किंत खमदकोणे स्कूल लागीं जाता आशिल्लें थंय हाय स्कूल गेलें कडे PUC कोटा विवेका ज्युनियर कॉलेजांत केलें कडे वृत्ती तरबेती म्हळ्यार कॉपरेटिव्हचे जनरल डिप्लोमा इन कॉपरेशन म्हणून ते मडकेरींत केलें हांवें तुम्ही डिप्लोमा केल्ले कुडले कमतकोणे रैತರ सेवा सहकारी संघ जॉइन जाली की न्हय म्हळ्यार 1972 म्हाका अपॉयंटमेंट जालें म्हळ्यार 17 एक चिಕ್ಕ ರೈತರ अभिवृद्धी योजने म्हणून उडपी डिस्ट्रिक्टाक फस्ट टायम आयिल्लें तें म्हळ्यार ही तुंड भुमी आशिल्ले लोक हे उडपी कुंदापुरा ह्या बगलेचे त्या स्किमांत म्हाका एक जॉब मेळ्ळें ताजे नंतर 76 हांव कॉपरेटीव ट्रेनिंग केलें ओके सो कडेरी तुम्ही कमतकोणे रैತರ सेवा सहकारी संघ म्हळ्यार हांव उपुंदा सर्वीस कॉपरेटीव बँकान म्हाका अपॉयंटमेंट ते 70 कसं म्हळ्यार पुरा एमल्गमेशन जावन दೊಡ್ಡ प्रमाणात सहकारी संघ म्हणून केलें तावळी कमतकोणे रैತರ सेवा सहकारी संघ उपुंदा म्हणचे जालें त्या टायमार हांव 1976 तुची ट्रेनिंग घालता आशिल्लें त्या पिरियडांत सो त्या दावन तुम्ही तांतू विविध हुद्देंत काम करताची आणि 2011 नवे होय. तुम्ही रिटायर्ड जाल्ले तेन्ना तुम्ही मॅनेजिंग डायरेक्टर जावन मॅनेजिंग डायरेक्टर तुमगेले एक हें सहकार तुकून साहित्याक आयिल्लें एक पयण कशें आसा पळय ते मस्त एक नमुना आकर्षक सो ताजे ಬಗ್ಗೆ आनी आमी चिके चड उलया तुम्ही आता 2-3 कवना संकलन रचना केला जाल्यार तुमगेले साहित्य आसक्ती म्हणचे स्कूल डेज तुकून फुडें तुकून आशिल्ली की तुम्ही दुसऱ्या ऑथरांनी बुक्सांनी वाजीत अशी न्ही म्हळ्यार हांव स्कुला वचे वेळार लायब्ररींत आनी पुस्तकांनी वाजीत आशिल्लो काರಂತले कादंबरी आनीक SL भैरप्पले असल पुरा कादंबरी आनीक वाजीत आशिल्लो ताजे नंतर वृत्ती जीवनांत आशिल्ले तावळीक जालें तरी आत्तां म्हणके मनोरंजने TV माध्यम कसं नाही आशिल्लें तें आमी पत्रिकेंत येवचे धारावाही वाजोवचे परस्पर चर्चा करून घेवचे आनीक त्या टायमार कशें म्हणून सांगल्यार आतां तुमगेले परिचय कोण आसात तांणी तिनी लोक त्या टायमार बरयता आशिल्ले तेन्ना म्हाका परिचय ना तांगेले ढुंडीराज जावं जरगनहಳ್ಳಿ शिवशंकर जावं मागीर देशपांडे जावं तांणी पुरा चुटुकू बरयता आशिल्ले तें पुरा पळोवन म्हाका मस्त प्रभावीत जाता आशिल्लो भाळा खुशी री आणि तुम्ही सांगिल हांव आयकलो रे आसा तुम्ही एक आमगेले गोपालकृष्ण अडिगल ಬಗ್ಗೆ तन्नीवरी केरगाल ग्रामाची हां होय म्हळ्यार ही खमदकोणे बॉर्डर मिगेले केरगाल ग्राम मिगेले नायकिनगट्टे तागेले मोगेरी एक विलेज आमगेले आनी तांगेले कृषी भूमीक आमी टेनंट्स जावन आशिल्ले ओके तेन्ना हांव तागेले ಬಗ್ಗೆ एक कवन बरयल्लें आसा सांगतावे ಹಾಂ ಸಂಗ್ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯರು ಮುಣಿಯನು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಕೆರ್ಗಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಮೊಗೇರಿ ಕವಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ಹುಟ್ಟೂರು ಕೆರ್ಗಾಲು ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕನಕಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರು ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ರಾಮಪ್ಪ ಅಡಿಗರು ಕವಿಗಳ ಪಿತೃಗಳು ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಒಡೆಯರು ಉಳುವವನೇ ಹೊಲದೊಡೆಯ ಬಂತು ಸರಕಾರದ ಕಾನೂನು ವಶವಾಯಿತು ನಮಗೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು
ಚುಟುಕುಗಳ ಸರದಾರ ಕವಿ ಡುಂಡಿರಾಜ ಅವರ ಮನೆಯ ಅಳಿಯ, ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೆಳೆಯ. लायक असं. सो अशीची तुम्ही 2011 ಅಂತೂ निवृत्ती झाल्यानंतर इमिडिएट जावन तुम्ही बरवणीगे प्रारंभ केली की ना कशी? ना म्हळ्यार हांव एक 2015 वरेक हांव भायर आयले कुडले कसन करचें म्हणचे आलोचन कर जाल्यार फुडेंची म्हाका मस्तलो कॉपरेटीव संस्थेन पुरो एडवायजर जावन येवका म्हणून निमगेले. तशीच एक 2-3 हंत हांव संस्थेन तो एडवायजर जावन काम केल्लें. मागीर म्हाका काम पुरो म्हण सांगलें तरी आत्ता जाल्यार तरी आपयतो आसताची, जाल्यार हांव कितले जावका तितले करून आसना तांतू चड इनवॉल्व जायना. म्हळ्यार निवृत्ती म्हणचे एक आसता न्हय, जाल्यार म्हाका हें साहित्य बग्गेचें मन मस्त तांडिलें. सो तशीची तुम्ही फेसबुकांतू आयल हाका कमेंट कवना रितीर घालता आसताची तुमकां उडगास आशिल्लें म्हणचे तुम्ही फस्ट कवना प्रस्तुतपडिसिल्ले खंयचे पूण कवी गोश्टींत वा फस्ट कवना बरयल्ले खंयचे? तें म्हाका एक विशेश सन्निवेश. एक दिवस सकाळी देशपांडेल फोन येता, म्हळ्यार फुडें ताणें बिदराक एक येवका नेक्स्ट मंथ आमगेल्या गांवांक म्हण अशें सांगिल्लें ताणें. कवी गोश्टी परत जाता उरता तो वर्ष प्रती करता उरता. तशीच म्हाका तितले दूर येवचें जायना म्हणलें तावळीक ताणें उडगास करून घेवन राणेबेनूराक यो तूं, हांगा लागीं जाता मगो, एक 5 घंटे वाट म्हूण सांगलो. जायत म्हूण सांगलें. हांव जायत म्हणले नंतर आनी कसं चड उलयलें ना. तो नेक्स्ट दिवसूची तुमी येवका एक कवन घेवन येवका म्हळ्यार हांव खंयची कवन हाडचें म्हूण सांगलें. तो हांसतोची खुशाल करनाका तूं म्हूण म्हाका सांगचें सुरू केलो. हांव जायत म्हणून एक कवन बरयलें, म्हळ्यार म्हगेलें एक जिवनानुभव दड्डर बेंच म्हणून. दड्डर बेंच म्हणून हय हय नांवची आयकुचे एक नमून हांवूच एक दड्डा तशेंच दड्डर बेंच म्हणून घेवन गेल्लो हांव राणेबेनूराक. ते वाजून सांगत हां सांगता. हें प्रथम कवना म्हळ्यार तितलें बरें म्हूण न्हय, म्हळ्यार कवी जाल्ल्यांक प्रत्येक कवना सहित बरेची तें एक हें एक म्हूण ना. ದಡ್ಡರ ಬೆಂಚು 1ರಿಂದ 4ನೆಯ ತರಗತಿಯ ತನಕ ಅವರೇ ನನಗೆ ತರಗತಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳ ಸಹಿಸುವವರಲ್ಲ, ಮುಂಗೈ ಮೇಲೆ ಕೋಲಿಂದ ಹೊಡೆಯದೆ ಬಿಡುವವರಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವವ ನಾನಲ್ಲ, ಹೆದರಿ ಹೆದರಿ ವಿದ್ಯೆ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಂತು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರ, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿತು ಅದು ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರ. ಆಯಿತು ನನಗೆ ಬಹಳ ನಿರಾಶೆ, ಕಣ್ಣೀರು ಬಂತು ಬೊಗಸೆ ಬೊಗಸೆ. ಅವಕಾಶ ಪಡೆದವರು ನಟರಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ನಾನೇನೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಹುಬೇಗ ಕಲಿತೆ, 5ರ ತನಕ ಮಗ್ಗಿಯನ್ನು ಕಲಿತೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಹೇಳಿ, ಮಾಡಿದರು ನನಗೆ ನಾಮಕರಣವ ಕೇಳಿ. ಗುರುಗಳು ಕರೆದರೆ ನನಗೆ ದಡ್ಡ ಶತದಡ್ಡ, ಗುರುಗಳು ಕರೆದರು ನನಗೆ ದಡ್ಡ ಶತದಡ್ಡ. ಕೂರಿಸಿದರು ಕೊನೆಯ ಬೆಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸವರತಲಿ ಗಡ್ಡ. ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿತು ನನಗೆ ಕೊನೆಯ ಬೆಂಚು, ಕರೆದರೂ ಅದಕ್ಕೂ ದಡ್ಡರ ಬೆಂಚು. ಶುರುವಾಯಿತು ಗುರುಗಳ ಕಂಡರೆ ಹೆದರಿಕೆ, ತರಗತಿಗೆ ಬರುವುದೆಂದರೆ ವಾಕರಿಕೆ. ನಾನು ತೇರ್ಗಡೆಯಾದೆ 5ನೆಯ ತರಗತಿ, ಆಗಲೇ ಬದಲಾಯಿತು ನನ್ನ ಗ್ರಹಗತಿ. ನಾನಾದೆ ತರಗತಿಗೆ ದರ್ಜಾ ನಾಯಕ, ನಂತರದ ದಿನಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕ. क्रियाशीलनागिरुವುದೇ ನನ್ನ ಕಾಯಕ. लायक असं हे ऐकत असलं रे एक नमून विडंबनात्मक हास्य लेपित जावन तुमगेलेच एक जीवनानुभव अशीची तुम्ही हे एक फस्ट कवन बरोवन कवी गोष्टीक वरी चमकताची. होय थंय एक कसन जालें म्हणून सांगल्यार म्हाका गोतनाशीची म्हळ्यार सकाळी कवी गोश्ट जाल्या दनपारा समारंभांत एक हें प्रशस्ती पुरस्कार त्या पुरस्काराचे कसनेची हंतू मिगेल नाव ना आशिल्लें जाल्यार म्हाका तो बिदरा ताकून घेवन आयला. सहकारी रत्न म्हणजे राज्य प्रशस्ती. म्हळ्यार तुम्ही सहकारी क्षेत्रांत केलें तसलें देशपांडे साहित्य ಮತ್ತು संस्कृती प्रतिष्ठान ताकून म्हाका फस्ट टायम तें मेळ्ळें. तें एक भारी एक खुशी विचार. हय तुम्ही कवना बरोवचे एक प्रारंभ केल्ली जाल्यार हें एक पुस्तक बरोवका एक कवन संकलन बरोवन त्या एक प्रकटणे कोरका म्हणून केन्ना मना आयलें ताका एक स्फूर्ती कसाने? म्हाका 1915 अंत हांव बरोवचें सुरू केलो. 1918 वरेक म्हगेलें एक बूक जावं तितलें विशय संग्रह 2018 हय 2018 अंत
बूक बरोवचे म्हण एक हांव अशी मन केलें तावळीक अशी म्हगेले फ्रेंड्साले परत सांगिल्ले तावळे भारी खुशी पावली तांणी म्हळ्यार हांव एक कवना संकलनां करता म्हणून तेन्ना म्हाका कुडगस चल्लें आमगेले उपुंदांत कुंदाध्ययन केंद्र म्हणून आसा थंय तांणी स्थापक अध्यक्ष जाले तशें जाल्यार उपुंड चंद्रशेखर होळ्ळा म्हणून कन्नड साहित्य परिशद उडपी जिल्ह्याचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले तशें मनीस तांणी तागेले हांव अशी वचून म्हगेले कवना संकलनां करडू प्रती हाडला हांवें म्हूण अशीच सांगलें तो हांवें कवी साहिती लेखका चिंतका तेन्ना तो पुस्तक घेवन पुरो पळयलो म्हाका एक फावटी पळयलो भारी खुशी पावलो तो बरें आसा नायक म्हणून सांगलो कडेरी तूं कांय भिवू नाका हांवें करडू तिद्दपडी करता आनीक आमगेल्या ऑफिसांत तुजी हांव DTP करून दिता ताजे नंतर तूं कसन म्हण मुखारसी म्हण सांगलो म्हाका मस्त धैर्य जालें मागीर तो कसन केलें म्हण सांगल्यार एक 4 दिवसांनी तो DTP करून घेवन तागेले एक मुन्नुडी बरोवन घेवन म्हगेले दिलो तेन्ना आनीक कसानी चेडूण आसलो पळय म्हण सांगलो तेन्ना म्हाका कुडगस आयन म्हण सांगला म्हगेलो फ्रेंड एकलो कॅनरा बँक रिटायर्ड आनी तो पोएट हय रमेश वैद्य उपुंदा म्हण घेवन रुडसेटांत पुरा रिसोर्स पर्सन जावन काम केल्लो आशिल्लो तो तागेले व्हरून दिलो ताका खुशी जालें पुरा पळोवन घेवन तागेले एक अनिशिके बरोवन दिलें तशी देशपांडेक हांव तें पेटोवन दिलें DTP तो ताका एक बेनुडी बरोवन दिलो तेन्ना हांव अशीच वॉट्सॅपांत आनी फेसबुकांत पुरा डिक्लेअर केलें हांव सद्या भितर म्हगेलें एक पुस्तक हें जाता आसा रिलीज करता आसा हांव म्हणून तेन्ना पुरा लोक अडना तुमी करा एक कवी गोश्टी करा आमी पुरा येता ते म्हणचे एक अभिप्राय दिले ह्याची प्रथम पुस्तक ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆ म्हणून नायक माम नाव वरी इंटरेस्टिंग ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆ म्हणून ते एक नाव कशें दवरलें तुमी हें म्हण सांगला रे म्हगेले एक साहित्य लोकांक एक प्रथम हेज्जे जाल्लें एक किरू काणीक हें म्हगेलें म्हळ्यार एक किरू म्हणचे एक वर्ड्स म्हळ्यार एक सान म्हगेलें साहित्य म्हणचे एक सांकेतीक जावन सांगचे खातीर हांव तें ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆ म्हणून नांव दवरलें आनी म्हगेलें नात एकली आशिल्ली ती केन्ना एक गेज्ज घालून घेवन गुंतो उरता आशिल्ली तिगेले बग्गे एक कवनां बरयल्लें आसा त्या कवनां नांव ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆची अशीच एक ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆ म्हूण नांव दवरया म्हणचे एक अभिप्राय आयलें तेन्ना म्हाका चंद्रशेखर होळ्ळा तशें सांगलें भारी खुशी जाली ताका बरें आसा म्हूण नांव तेंच दवर म्हूण सांगलें ಓಕೆ ತುಮ್ಮಿ 2018 ಕೆಲ್ ತಸಲೆ ಏಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಕರಾವಳಿಂತು त्यावरी ಉಪ್ಪುಂದಂತು ಕರ್ತಚಿ वैयक्तिक नेल्यांतू एक कविगोष्ठी कोर्च म्हळ्यार तितले एक सुलभ काम नाही तक्का मस्त सहकार दावका दत्ता तक्का धैर्य कशें आयलें आनी तुमकां एक सपोर्ट कशें आशिल्लें होय म्हळ्यार हांव मस्त कवी गोश्टीक पुरा वचून आयलो आसा तांणी करची कशी म्हणून एक पळोवन घेवन आयलो आसा तशीच तुमी करका म्हणून तांणी म्हाका प्रोत्साह केल्लें आसा त्या निमित्त तांणी पुरो आयल्यार हांव तांकां वच्चे वच्चे खर्च कसले दिवका म्हणना हांव गेलो तरी कसलें हांव घेतिल्लें ना तेन्ना आनी हाजे फुडेची म्हगेलो भाचे एकलो आसा शिवानंद नायक म्हूण सालिग्राम ताणें सांगिल्लें आसा तूं मामा हें एक पुस्तक करयत मू ताका कसलें खर्च हांव पळोवन घेता म्हणचे एक धैर्य दिल्लें आशिल्लें ताणें तशीच हांव म्हगेलें एक अभिप्राय पुरा लोकांनी सांग तशें पुरा लोक सपोर्ट केले तेन्ना म्हगेले फ्रेंड्साले पुरा हांव नांव घाल्लें इन्विटेशनांत नमोन दिगे म्हणून तांणी पुरा हांव लेख नाशीच म्हाका एक नमने खंयचें फर्डिके हाका होरे ताका उडगेर केल्लें म्हण के हांव किशें घालचें सुरू केलें कवर म्हळ्यार एक हय हय घरांतू हय गांवांतू पुरा लोक सपोर्ट लोकल एक तशीच हांव 40 वर्ष सुदीर्घ सेवे केल्ले तसा एक संस्थे कंबद कोणे रैतर सेवा सहकारी संघ थंय AC हॉल आसा त्या म्हाका फ्री जावन दिली तांणी सपोर्ट केली म्हाका होय एक्चुअली त्या कार्यक्रमांत हांव हरी भाग घेतिल्लो पुरा साहिती लोकांक एका कडेन पळोवन म्हाका बरी मस्त खुशी जाल्लें आनी ते कार्यक्रम भारी चंदाई रितीर जाल्ले तुमी चंद्रशेखर पाटील तांणी शाल्मली म्हणचे कवना संकलनांतू बरयल्ले तातूंत एक कवना तुकून तुमी इन्स्पायर जावन तुम्ही वरी एक तसले एक कवना बरयला म्हणून होय ताजे बगीचे कितें सांगत होय चंद्रशेखर पाटील होय तो शाल्मली म्हणचे एक कवना संकलन बरयला भारी सरळ आसता म्हाका तें वाजून खुशी जालें म्हळ्यार धारवाಡ जिल्ह्याचे 7 ಗುಡ್ಡಗಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲ್ಮಲಿ ती तागेले कवनांत तो उरता तेन्ना म्हळ्यार तागेले एक तन्नतनते
म्हण सांगला रे तो कवी जावन एक तागेले गांवचे एक सांगता तेन्ना हांव एक कवी जावन मिगेले आमचे ಬಗ್ಗೆ हांव कसले बरो नाही म्हणून म्हाका कुडगास जाल्लें गुप्तगामिनी सरस्वती आम्ही सरस्वती तीरा दाखोवन ह्या बगलेन आयले त्या ಬಗ್ಗೆ हांव गुप्तगामिनी म्हणून एक कवन रचने केलें आता एक तुम्ही फर्स्ट बुक प्रकटन केलंय बुक प्रकटन करताना ताका एक प्रकाशन दावक जाता होय सो तें कशें हें जालें प्रकाशन म्हणून सांगला रे हांवेंची स्वंत म्हळ्यार हांव चंद्रशेखर म्हणले निमगेले तुमचें एक नांव दवरून घे एक प्रकाशना म्हणचें नांव दवरून घे म्हणून सांगलो तेन्ना हांव प्रणम्य प्रकाशना म्हणून हें नांवारी पुस्तक बिडगडे केलें फर्स्ट पुस्तक बरयलें कवी गोष्टी गांवांतू केल्लें भारी लायक रितीर जाल्लें तदनंतर नेक्स्ट अनेक बुक बरोवक म्हणून केन्ना पूण लेखील आशिल्ली की तेवें म्हळ्यार हांव त्या दिवस म्हळ्यार म्हाका भारी टेन्शन एक न्हू हें कशें जातकी कितकी म्हणून हांव वेदिकेर आसा मिगेल बगले न्हू MG देशपांडे आशिल्लो कशें जाता म्हूण सांगलो तो भारी खुशी जाला मस्त लोक आयले ती भारी विजृंभणेन जाता आसा पुरा सांगलें ताका आनी मुखारी तूं बरो का म्हूण सांगलो जायत म्हूण सांगलें तशें जावन तें निरंतर जावन हांव लेखनाशीची कथे कवनां पुरा बरयतो आशिल्लो हांव तशीच तुमगेले अनेक बुक ಬದುಕು ಬಣ್ಣದ ಬುಗುರಿ म्हणू हें 2020 प्रकटणे जाता सो ह्या बुका बद्दल एक दोन विचार सांगत बदुकू बಣ್ಣದ बुगरी म्हणून सांगला रे आमगेलेच एक जिवनांतू आमी पळयल तसले विशय पुरा म्हळ्यार हांव फस्ट पुस्तक बरयता आसतना हांव लेखिलो म्हळ्यार किरुगेजे बरयता आसतना म्हाका गोपाल कृष्ण अडिगले उडगा सैलस म्हळ्यार कसले तरी कर नुत्त बयस नाका म्हणून तागेले कवी वाणी जाला री ಕೋಟ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಆಫೀಸ್ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಇದೇ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಡ, ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡು, ಕಡಲ ತಡಿಗೆ ಹೋಗು, गुड्ड ಬೆಟ್ಟಗಳ ನೋಡು, हू ನೋಡು, हक्की ನೋಡು म्हणून पुरा सांगता आशिल्लो. तशीच आमी शून्य ते आशिल्ले तावळीक आमी त्या पुरा पळयतो आसला रे आमकां कसन जाल्यार तरी एक तें कवना येवचेक एक स्फूर्ती मेळटा. हांव तागेले थीम पार्काक गेले तावळीक तागेले एक स्टॅच्यू आसा त्या पळयले तावळीक म्हाका स्फूर्ती जावन एक कवन बरयल्लें आसा हांवें. ओके प्रकृतीयೊಂದಿಗೆ ಮಾತು म्हणून म्हळ्यार आमगेले ही प्रकृती उलयता उरता त्यांच रितीची हे बदुकू बಣ್ಣದ बुगरी म्हणून सांगल्यार आमगेले जिवनाचेच. ओके तुम्ही दिननित्य तुमगेले जीवन ಅಂತೂ पळेल तसले ऐकल तसले वजील तसले विषयीची एक कवन रूपारी ಒಟ್ಟುಕೋರ್ನು ಸಂಕಲನ ಕೋರ್ನು ತಕ್ಕ तुम्ही बदुकू बಣ್ಣದ बुगरी म्हणून केले. ಅದ್ನಂತರ 2021 ಅಂತೂ एक चुटुकू संग्रह ಕೋರ್ನು काव्य संजीवनी म्हणून तुम्ही रिलीज करताचे. होय हांव तुम्ही सांगताना ऐकलं असं काव्य कಟ್ಟುವುದಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುವುದು म्हणून तशीच ह्या एक तुमगेले काव्य संजीवनीचे हुट्टू कशे जाल्ले. काव्य संजीवनी म्हणून सांगला रे हांव हे 2 वर्ष अवधी रे कसने बदुकू बಣ್ಣದ बुगरी कवन संकलन केला तेन्ना चुटुकू सहित मिगेले आशिल्ले. फुडेचे किरुगेज्जे म्हणजे हांव हें एक कवना संकलना म्हूण लेखून पुराण मनेचे तंतास हें तशें न्ही. बदुकू बಣ್ಣದ बुगरी कवन संकलन जालां रे हें चुटुकू संकलन आनीक हाजे मदीं कसन सांगला रे चुटुकू म्हणजे म्हळ्यार सान विशयू व्हड अर्थ दिता तें तंतूचे हांव फुडें सांगिल्लें आसा. चुटुकूಗಳ सरदार कवी ढुंडीराज आनीक जरगनहळ्ळी शिवशंकर आनीक MG देशपांडे तांगेले तिन्ही लोकांना वडनाट आशिल्ले निमित्त तांकां तिन्ही लोकांक हांव फोन करून निमगेले हांव अशी चुटुकू संकलन करता आसा तुमगेले सहकार जावका हांव आनीक पुरा प्रोत्साह दिवका लेखन बरोवन दिवका म्हणून सांगलें. अडना म्हणून सांगलें. जरगनहळ्ळी शिवशंकर आज आमगेले मदीं ना कोविड टायमार सरले तांणी म्हाका मुन्नुडी दिवन सहकार केल्ले आसा. तशी ढुंडीराज बेन्नुडी बरयले आनीक देशपांडेन तागेले एक बरवणगे बरोवन दिल्ली ताणें. तशीच हांव एक कवना संकलन चुटुकू संकलन भायर हाडलें. एक इन्स्टंट तें म्हळ्यार एक वाजील कुडल्याची एक खुशी जावता तसले एक संगती. करेक्ट तुम्ही सांगिल्लें म्हणचेची हें चुटुकू म्हणजे कसं आसा मस्त सान तशीच तीक्ष्ण वरी होय. होय तुमगेले हें काव्य संजीवनी चुटुकू संग्रह तुकून एक 2-3 चुटुकू सांगेत. हां सांगता. काव्य संजीवनी चंदा म्हणून
म्हळ्यार आमी सामान्य पुन्नव चंद म्हणटात ते अमास म्हळ्यार चंद न्हय म्हणून म्हळ्यार ರಾತ್ರಿ म्हणून ಹುಣ್ಣಿಮೆಯು ಚಂದ ಬೆಳದಿಂಗಳಿಂದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಚಂದ ಚುಕ್ಕಿಗಳಿಂದ म्हळ्यार अमावास्या राती जाल्यार तरी चंद म्हणून मागीर ನಾಮ म्हणून आमी ಓಟ್ घालतात म्हळ्यार हें एक विडंबने ಓಟು ನೀಡಬೇಕಾದರೆ ನಾಮ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹತ್ತಬಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದೊಂದು ಬೆರಳಿಗೆ ತಸಿ ಬಾವಲಿಗಳು म्हणून ಇದ್ದಾಗ ಹೊನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊನ್ನುಡಿಯ ಫಲಕ ಬಿರುದು ಬಾವಲಿಗಳು ಅಗಲಿದಾಗ ಸಮಾಧಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕತ್ತಲು ಹಾರುವ ಬಾವಲಿಗಳು आनीक कवी जावन आशिल्लो बायलेले उलयतो बसता पोळ खातासतना ती निमगिता होय तुमी सांगतो आसाची पोळ कितले काली म्हणल्यार ಯಾಕಸ್ತವೆ म्हणून एक अशी ತಮಾಷೆ खातीर ನೆನಪಿಸುವುದು ನೆನೆಯುವುದು ಸಾಗುತ್ತಿರಲಿ ನಿರಂತರ ಕವಿತೆ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ತಿಂದ ದೋಷೆಯು ಲೆಕ್ಕವಿರಲಿ ನಂತರ हे एक मस्त गंमत आसा होय केलापटी आम्ही उलयताची कसन पूण सांगता हें केला रे आमकां खाल्लेले खाणाचे लॅक आसना थँक आनी कोरोना पिरियडांत हांव सुमार कवनां बरयलां आनी चुटुको सहित बरयल्लें आशिल्लें एक चुटुको स्टार्टिंगाचें ಅವಧಿचे आयिल्ले तावळीक म्हळ्यार हें ಕಸನೆ ಬಾ म्हणून ಬೀಕೋ ಅನ್ನುತ್ತಿದೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಮುನಿಸುಗೊಂಡಿವೆ ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳು ಕಳೆಗುಂದಿವೆ ನಾಮಫಲಕಗಳು ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಮರಳಿ ಗೂಡಿಗೆ ಸೇರಲು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಾಣುಗಳು म्हळ्यार खंय पळयलें तरी निर्जन प्रदेश खंय कसं ना म्हणून तें वचचेक प्रयत्न करता म्हणून आमगेलें एक सदाशय तितलें करेक्ट आनीक सूत्ರದ ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆಯಂತಿರುವವಳಿಗೆ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವ ಕಟ್ಟಿದವನೀಗ ಸೂತ್ರದ ಗೊಂಬೆ लाईक सनसान चुटुकदलवरी लाईक मेसेज पास करतसले आणि पुरा हास्य लेपित जावन आसा ऐकूचेक एक नमून गंमत जाता तशीच 2020 ಬದುಕು ಬಣ್ಣದ ಬುಗುರಿದಲ್ ನಂತರ 21 ಕಾವ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ तशी 2022 अंतू उडुपी राजांगण अंतू दलतसले ते कृष्णमठ आवारण दलतसले कवी गोष्टींतू तुम्ही अध्यक्ष जावन आसताची तशीची एक 25 लोक कवी लोक ಒಟ್ಟುಕೋರ್ನು एक कवन संकलन रचने केला साहित्य कुसुम म्हणून तुम्ही ताजे संपादक जावन आसताची हाजी ಬಗ್ಗೆ कसन सांगचेक इश्टपडटाची ते एक अविस्मरणीय घटने म्हणून सांगता आनीक एक संपादकीय मिगेल संपादकीय अंत एक पुस्तक जाल्लें म्हणून सांगल्यार येवजूच एक भारी खुशी जाता तेवें कृष्णमठाचे राजांगणा वेदिकेरी एक कवी गोष्टीक प्रथम जावन म्हाका एक कवी गोष्टी अध्यक्ष जाल्ली तसाल एक सुसंदर्भ म्हळ्यार कथाबिंदू प्रकाशना प्रदीप कुमार म्हणून मंगळूरचो अशीची ताका मिगेल परिचय जालें तो एक दिवस फोन करून घेवन एक कवी गोष्टी करका येता म्हळ्यार हांव कांय कवी गोष्टीक एक कवनां वाचना नवें हूं म्हूण सांगलें मागीर तुमीची एक 25 लोकां सिलेक्ट करा म्हळ्यार हांव 2 फावटी राज्य मट्टार कवी गोष्टी केल्ली पुरा ताका गोत्तास जायतो म्हणून हांव 25 लोकांक ओपसिलें तांगेले 2 कवनां संकलनां घेतलें आनी ताका सांगलें तुका पेटोवन दिता म्हणून न्हय तुमचें तें एक हें करी म्हूण सांगलें रे तें एक बूक करया म्हूण सांगलो जायतो म्हूण सांगून हांव तें 50 कवनां 25 सांगचें थंय 50 कवनां ताका आनीक विमर्श केलें हांवें तशीची ताका पेटोवन दिलो तो कथा कुसुमा म्हणचें एक पुस्तक केलो त्या दिवस तें वेदिकेरी उद्घाटन जाल्लें आशिल्लें भारी खुशी विशय हें एक मागीर त्या दिवसाची सांजे समारंभांत स्वामेल्या हातान तुलेनाची म्हाका हें श्रीकृष्णानुग्रह स्टेट अवॉर्ड मेळ्ळें भारी एक संतोषी विशय आणि तशीची अनेक विषय कसं म्हळ्यार गुप्तगामिनी म्हणचे एक विषया ಬಗ್ಗೆ तुम्ही सांगता आशिनी आणि ताजी ಬಗ್ಗೆ वरी तुम्ही एक कवन बरोवन विमर्श केलेलो आसा ताजे बग्गेची काय सांगायचं हां त्या गुप्तगामिनी न्हय विमर्श म्हळ्यार कुडले उडी आसायलें म्हळ्यार हांव कवी गोष्टीक मस्त डिस्ट्रिक्टाक पुरो गेला तशीची हांगा खंय धारवाडा पाटील पुट्टप्प सभांगणांतू विद्याधर मुतालिक देसाई म्हणटाले ना वर्षे एक पटीक कन्नड नुडिशिरी म्हणून कार्यक्रम करता हें पटी तागेलें दुसरे नमुने कॉन्सेप्ट म्हळ्यार आमकां पुरो एक कवनां पेटोवन दिता कोणालकीची आनी आमी पेटयल्लीं कवनां आनी एकल्याक पेटोवन दिता तें आमी थंय विमर्श करपाक जाता तेन्ना एक विमर्श करचें आयिल्लें म्हाका फस्ट नांव मिगेल सांगलें हांव तें
एक कवना घेतले कोणाला म्हणगोत ना ताणी वेदिकेर 25 लोक असायची हांव बसून घेवन ते विमर्श करता आसतना एकलेले तोंडार भारी खुशी आस खंय म्हाका कळना तें म्हळ्यार थंय ते कार्यक्रमाचे ते गोश्टीचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले तांकां गोत्तायले तांणी मिगेल कवनां सांगून जावन हांव बसले पुडले एक उत्तर सांगलें तुम्ही खंयचेय कवन वाजयत आसतना कोणाची तुमगेले भावने व्यक्त करनाय म्हणून म्हळ्यार कोणाक कळ नाही तें म्हणून म्हळ्यार बरे रितीरी विमर्श केल्ले नेक्स्ट कसन जालें म्हणून सांगला रे पुरा जणाले कवना संकलन वाजयलें तरी मिगेल कवना वाजना ती म्हळ्यार तुमगेले एक कवन विमर्श करचे आसता हय तांणी आईल ना चड पक्ष आईल ना तांणी कडे ती कार्यक्रम संयोजकाची कसन की एक 2 साल सांगून कसन की एक अर्थ सांगली म्हाका मस्त निराश जालें जाल्यार तरी हांव त्या भावने व्यक्त केल्लेले ना कसले म्हणत तांणी सांगिल्लें आसा कसले गोत नाशिल्लें म्हण केन्ना बसलो जाल्यार कार्यक्रमाचे अध्यक्ष जावन आशिल्ली ती बेंगळूरची कपिला श्रीधर म्हणून मानसीक तज्ञ ती तिका तोंड पळयले कुडल्यार कळटा म्हळ्यार म्हाका हांव फेसबुकान तिगेले गुर्त आशिल्लें म्हाका हांव त्या दिवस वेदीक केलें की याद राख्यात तसनाची बेगीन लेट जालें येवन मुखार बशिलो तिगेले सकणी कार्यक्रमांत तें ती उलयता म्हणून सांगला एक मायक धरून घेवन नुत्राबून उलयना ती थंयच्यान आलतान पेलतान उलयता आसता कुडले उडपीन पुंडलीक नायक म्हळें म्हाका पळोवन घेवन हौद म्हूण सांगलें धन्यवाद नमस्कार म्हणून सांगलें म्हळ्यार तितलेक एट्रॅक्शन करून घेता ती तिची कवी गोश्टीक अध्यक्ष जावन आशिल्ली तेन्ना हांव नुत्राबलो तेन्ना कसन जालें म्हणून सांगला रे तें तिगेले अनिशिके परस सांगचे उरता न्हय तेन्ना ती मिगेल कवनां संपूर्ण वाजयली वाव चाय म्हणून ते संपूर्ण वाजून ताजे विमर्श केली भारी खुशी जाली म्हाका त्याच टायमार तो पुरो लोकांक च्या म्हणटले त्यावेळी ती सांगली च्या येलें भारी खुशी जालें नाही ऍक्च्युली हांव त्या पेपरान तरी आयिल्लो पळयला होय होय पुंडलीक नायक ಅವರ वाव चाय कवना म्हणून तशीच तुम्ही दुसुसर गावाक विविध कवी गोष्टींत वचून विमर्श पुरा करता आसताची तुमकां दुसुसर कಡೆ गेले तेन्ना दुसरे कवी लेखक लोकांना परिचय जाता आसता तांगेले लोकल पुरा ಒಟ್ಟು तुमगेले ಒಡನಾಟ कशें आसा म्हळ्यार ಕೆಲವು कडेन आमकां पुरा आपयता ती प्रशस्ती पुरा दिल्लेली आसा म्हाका तुम्ही पळोवता तुम्ही दुसरे कवी लोकल ಒಟ್ಟು आशिल पुरा चित्र थंय दिसता आसता हाजे ಬಗ್ಗೆ पुरा लोकल ಬಗ್ಗೆ म्हळ्यार याद राख वयर आशिल्ले खूगो म्हणून उडपीचो तो एकलो म्हण सांगला रे पुस्तक वांटूचे तागेले बगलचिलांत केन्ना पुस्तक कोण मेळटा तरी पुस्तक दिवचें मिगेल कार्यक्रमाक ताणें 50 पुस्तक फ्री जावन दिल्लें पुरा लोकांक हांव आयिल्लें पुरा वांटिलें तशीची आनीक नेक्स्ट एस.एन. हेब्बार म्हणून तागेले गेल्ले वर्स एक्कपटीक 8 पुस्तक एक दिवस रिलीज केल्ली ताणें बरे करून घेवन आनीक हांव बिदरा गेले वेळी मिगेल फ्रेंड सर्कल तांणी पुरा मागीर हांगा ना डिसोजा म्हणून घेवन राणेबेनूरा गेले त्या वेळीक आनीक शांतराज जैताळ म्हणून जयप्रकाश माविनकुळी निलावर सुरेंद्र अडिगा हांगेल पुरा ಒಡನಾಟ आणि तशीच तुम्ही चन्नावीर कणवीवरी भेट जावन तांगेलवरी मिगेल एक अभ्यास म्हणून सांगला हांव खंयचे गांवां गेले तरी थंय कवी मालगड कोणी आसला रे हांव उल्लोन येवचें असं चन्नावीर कणवी चेंबेळकिना कवी म्हणटा ती घरान हांव चेंबेळकू म्हणत गेले हांव गेल्लो बरें करून उलयलो एज जाला ताका बसून आशिल्लो बरें करून उरलो न्हू भारी खुशी पावलो आनी कुंदापुरदवर धारवाडಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರಿ म्हणून ನನಗೆ आशिर्वाद केला त्या निमित्त कितकी पयर हांव आनी वापस धारवाड युनिवर्सिटीक वचून आयलो करेक्ट मलगड आनी बेंगळुरा गेले त्या वेळी डुंडीराज आनी जरगनहಳ್ಳಿ शिवशंकर करेक्ट अशें पुरा वचून येवचेक अभ्यास मुगेले सो ह्यानयशी कुंदप्रभा तरंग सुद्दिमने जनप्रतिनिधी असले पत्रिकेंतू तुमगेले कवನ ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟಣೆ ದತ್ತ ಆಸ್ತ ಅತ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೇಳ್ನು 75 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಸಮಯ ರೀ ಸ್ವರಾಜ್ 75 ಮಂಚ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ तुमगेले लेखन आयिल्लें आसा सो ताजे ಬಗ್ಗೆ कसं सांगचें इश्ट पडटाचें म्हळ्यार स्वातंत्र्य मेळ्ळून 75 वर्स जालें त्या निमित्त हांव एक लेखन बरयल्लें तें पेपरांत आयिल्लें मागीर कशें जालें म्हणून सांगल्यार फुडें दिवस एक कराळ दिनाचरणे म्हणून करता ती म्हळ्यार स्वातंत्र्य मेळ्ळी खुशी सांगतिकची हें विभजन जाल्लें म्हणजे व्हड एक भावनात्मक विचार ते म्हाका थंय नाडा गुड्डेंगडे म्हणून थंय एक ITIंत म्हाका गेस्ट जावन आपयलें म्हळ्यार एक उलोवका म्हणून हांव स्वातंत्र्य विशय नवे म्हणून पळोवन हूं म्हणून सांगलें कडेर तांणी कसं म्हणून सांगल्यार तें स्वातंत्र्य पूर्वದ ತಲ್ಲಣಗಳು म्हणचे विशयांत उलोवका
म्हणून जायतं म्हणून सांगलाय जाल्यार कशी म्हणून सांगलाय थंय उलोवका म्हळ्यार जाती धर्म देश कसं नाही येवं नये कडेन हांव बरें करून उलयलें भारी खुशी जाली तांकां तशीच आनीक पेपरांत पत्रिकेंत तेन्ना हांव संदर्भानुसार लेखन पुरा पेटयतो उरता आनीक व्यक्तिचित्रण कसं तरी एक साधकरा परिचय पुरा करची उरता आनीक संदर्भानुसार सिल्वर जिबली डायमंड जिबली गोल्डन जिबली अशें पुरा उरता तांगेले हेची पुरा साहितीಗಳು तेन्ना पुरा हांव लेखन बरोवन दिल्लें आसा तुमगेल्या लेखना पुरा दुसरे पत्रिकेंत येता आसता तशीची पैरी ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಮಣಿಪಾಲ್ आणि ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ एक ಸಮಾಗಮ ಅಂತೂ ಕತೆ ಕೇಳೋಣ ಮುಂಚೆ एक ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲ್ತಾ असता ತಂತು तुमगेले एक कथ प्रसार जाता उडुगोरे म्हणून हाजे ಬಗ್ಗೆ होय म्हूण सांगल्यार म्हाका कन्नड साहित्य परिशद बैंदूर घटकाचे हांव सदस्य होय आनी जिल्हा घटकाचे पुरा परिचय आसा ताजे सदस्य म्हणजे बानुली समुदाय भवनांत लिंक आसता न्ही तांणी एक काणी बरोवन दी तूं सांग म्हूण सांगलें जायत म्हूण सांगलें काणी सयत बरे रितीन आयला उडुगोरे म्हणून एक काणी हांव वाजून सांगिल्लें ह्या नैशी तुम्ही दुसरे धार्मिक सामाजिक संस्थेंतू काम करता आसताची दुसरे स्कुलाक आनी इन्स्टिट्यूशनाक पुरा तुम्ही संपन्मूल व्यक्ती जावन वता आसताची आनी उपन्यास विमर्श पुरा करता आसताची सो हे पुरा तुम्ही एक रिटायर्ड जाल्या नंतरची प्रारंभ केले की ना फुडें तुकून तुम्ही एक हे रूढी करून आयिल्ले ना म्हळ्यार हांव सर्विसांत आसतना कसं ना हांव म्हगेलें बँकाचे म्हळ्यार कॉपरेटीव बँकांत कसं नाही काम आसा तितलें पळोवन घेवन घरा वचचें आनी कृशी घरांत तेंच पळोवन नाशिल्लें विना आनी खंय गेलो नाशिल्लो हे निवृत्ती जाल्या नंतरची हें पुरा एक पुरा म्हळ्यार हांव साहित्यांत आसा म्हणून लोकांक केन्ना कळ्ळें की तांणी आमंत्रण दिवचें सुरू केलें म्हाका अशीची फंक्शनाक ताका हाका म्हणून अशी वता येता उरता मागीर लोकल म्हणून सांगलां आमगेले लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थान नायकन घाटे थंय हांव सर्विसा वेळारीची अध्यक्ष जावन घेवन आशिल्लो कमिटीन तो मागीर आतां थंय भगवती दुर्गा परमेश्वरी देवस्थान म्हणून आसा थंय हांव आतां म्हळ्यार तें जिर्णोद्धार समितीन तो प्रधान कार्यदर्शी जावन काम करता आसा मागीर स्थळीय ते कमदकोणे हायस्कुलांत तें उस्तवारी कमिटीन सयत आसात हांव ओके अशीच पुरा आपयतो उरता ती ह्या नैशी चंद्रशेखर पाटील चंपा ತಂಗೆಲೆ एक ಕವನ ಸಂಕಲನ ತುಕುನು ಪ್ರೇರೇಪಿತ ದಾವನು तुम्ही एक कवನ रचना केल्लो आसा त्या एक वाज्य येतोय तें हांव तें होय गुप्तगामिनी म्हणचे त्यांची होय त्यांची सांगता हें म्हळ्यार चंद्रशेखर पाटील तावळे हांव सांगिल्लें म्हणकेची तो शाल्मली ಬಗ್ಗೆ सांगल्यार हांव सरस्वती विशीं ಅಂತ सांगता ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿ ನೀನು ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಸಂದವು 4000 ವರ್ಷ ಭವ್ಯವಾಗಿದೆ ಸರಸ್ವತಿ ಸಾರಸ್ವತರ ಇತಿಹಾಸ ಸಂದವು 4000 ವರ್ಷ ಭವ್ಯವಾಗಿದೆ ಸಾರಸ್ವತರ ಇತಿಹಾಸ ಅದೇ ಸಾರಸ್ವತರ ನಾಗರಿಕತೆ ಅದೇ ಸಾರಸ್ವತರ ನಾಗರಿಕತೆ ನಮ್ಮವರ ದಿವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಯಶೋಗಾಥೆ ಅಂದು ನಿನ್ನ ತೀರದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಜೀವನದ ಭವಣೆ ಹೋರಾಟದ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದು ಸರಸ್ವತಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಬಂತು ನಿನ್ನೊಡಲ ಮತ್ಸ್ಯ ನಮ್ಮ ಆಹಾರವಾಯಿತು ತಾಯಿ ನೀನಿಂದು ಅಂತರ್ಗತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಜೀವ ಜಲದಾತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ನಿನ್ನ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕಳಕಳಿ ನಯ ವಿನಯಗಳೇ ನಮಗೆ ನೀನಿತ್ತ ಬಳವಳಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪುತ್ರರಿಗೆ ನೀನು ಮಹಾಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಅದೃಶ್ಯ ದೇವತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿ ನಿರ್ಜಲವಾಗಿ ಭೂ ಪದರದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಯಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾದೆ ಮರೆಯಾದರೇನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಚಲ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಮಗೆ ಬರುವುದು ಭೀಮಬಲ ನಾವಿರುವ ನೆಲದಡಿಯೇ ನೀನಿರುವೆ ನೀ ನಮಗೆ ಜೀವ ಜಲ ಕೊಡುತ್ತಿರುವೆ ತಾಯಿ ನೀನೆಲ್ಲರಂತಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಿನ್ನ ಹೀಗೂ ಇರಬಹುದೇ ನಾವು ಸಾರಸ್ವತರೂ ವಿಭಿನ್ನ ಇರಬಹುದು ನಾವು ಎಲ್ಲರಂತಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿದೆ ನೀ ನಮಗೆ ಸವರುತ್ತಲಿಗಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಮಗೆ ಉಸಿರಾಯಿತು ನಿನ್ನ ಅಂತಃಶಕ್ತಿ ಚುಮ್ಮಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಭುವನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯಿಸಿತು
ರಕ್ತಗತವಾಗಿದೆ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಸದ್ಗುಣ, ರಕ್ತಗತವಾಗಿದೆ ತಾಯಿಯೇ ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಸದ್ಗುಣ, ತೀರಿಸಲಾಗದು ಎಂದೆಂದೂ ಮಾತೆಯ ಋಣ, ತೀರಿಸಲಾಗದು ಎಂದೆಂದೂ ಮಾತೆಯ ಋಣ. ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಮಾತೆ ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿಯಂತೆ, ಹಾಜರಿರುವೆವು ನಾವು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಇರದಂತೆ, ಹಾಜರಿರುವೆವು ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಇರದಂತೆ. ಎಲ್ಲೇ ನಡೆದರೂ ಸದ್ಭಾವನೆಗಳ ಸಂತೆ, ನಾನು ಬದುಕಬೇಕೆಂದಿರುವೆ ತಾಯಿ ನಿನ್ನಂತೆ, ನಾನು ಬದುಕಬೇಕೆಂದಿರುವೆ ತಾಯಿ ನಿನ್ನಂತೆ. आमगे लायक सारस्वत लोगो तांगे लायक जीवन कशी चोल नायला सरस्वती नदी तटंतू मनश बग्गे बरेल्लेचे गुप्तगामिनी हें वजन सांगी लायक तुमकां धन्यवाद. हाजी ಒಟ್ಟುಚಿ तुम्ही सुमार 40 कन्नड आणि कोंकणी नाटकांतू विविध पात्रांतू निर्वहणे केल्ली आसा. सो नाटकांतू पात्र करचे बग्गे कसन सांगचे इश्ट पावताचे. हांव स्कुला वच्चे टायम धरून नाटकांत पार्ट करूंक नाशिल्लो. 9वी क्लासान तशें तावळीक म्हळ्यार एक स्कूल डेंत एक नाटकांत पार्ट करचे अवकाश मेळ्ळें म्हाका. समयकून सुळ्ळू म्हणून नारायण चिकप्पा म्हणचे पार्ट तें स्टार्टींग अंतू एक 5 मिनीट उलोवचें आशिल्लें तें व्हड जाल्यार बारी बरें जालें. नॅक्स्ट डे स्कुलाक गेल्यार पुरा मास्टर सयत म्हाका बारी बरें जालां म्हणून नारायण चिकप्पा म्हणून म्हाका तेंचे ब्रँड दवरलें. म्हळ्यार आज वरेक हांव ते एजड सिनियर पार्टीची करता आसा, पौराणीक नाटकांत पुरा करता आसाचे. तशीच म्हळ्यार हांव बेगीन येवजल कसले म्हणून सांगला रे म्हाका प्रायमरी स्कुलान तशें तावळीक एक 2 फावटी नाटकान पार्ट दिवन गेवन तांणी आनी वापस दिलें नाशिल्लें तेंचे डडरमेंटच्यान सांगला. ताजे नंतर हांव 40 पार्ट न्हय 40 चड जावचें पुरो लॅक ना आतां जाल्यार तरी नाटकान पार्ट करता आसा. अर्थान आमी एक नाटक जीवन पावना वेंकटरमण सेवा समिती नायकिनकट्टे श्रीश भट्टान बरयल्लें तें भारी एक संदेश दिवत आसलें म्हण सांगला रे. आज काल प्रपंचांत कसन जाता आसा म्हणून वयची देवालोकांत आलोचन करता ती भुमीगे बंद भगवंता म्हणटा तशी गांवां येवन आमकां टेस्ट करता आसलें एक कॉन्सेप्ट तें आनी एक संदेश दिवत आसलें. तें पयर आमी कुमटान चातुर्मासा वेळार स्वामेद्राक नाटक केल्लें. ते आतां आमगेलें यूट्यूब चॅनलांत लभ्य आसा पळोवचें आडना जीवना पावना म्हणून. होय तुम्ही ब्रह्माल पार्ट केल्ले तुमगेल ಒಟ್ಟು एक पात्र निर्वहण करचे एक अवकाश म्हाका खरे आयिल्ले भारी खुशी विचारू. हांव तवळतुकून एक प्रश्न निमगो म्हण लेखता आशिल्लो. तुमगेल मातृभाषे कोंकणी जाल्यार तुम्ही चड उणें बरयल्ले पुरा काणी आसो कवन संकलना आसो चुटूक आसो पुरा कन्नडांत आसा. केन्ना पुणी कोंकणींत कसन पुणी बरयल्लास की ना बरोवचे प्रयत्न केल्लास की बरयत आशिल्लास की. म्हाका केन्ना काडूचे हेंचे प्रश्न म्हळ्यार हांव खंयची अपराध करतो आस की म्हणसे म्हाका मनांत म्हळ्यार हांव कन्नडा लिटरेचरांत बरयता आसा जाल्यार कोंकणींत बरोवका म्हण मस्त आशा आसा म्हाका. एक 10-12 कवनां आतां बरोवन दवरलां हांवें. तें मुखार दिवसाक हांव तें कवना संकलनां कोरून करता आनी खंयचें तरी एक पुस्तक जेवा तें एक अनुवाद करचें जेवा अशी लेखनां बरोवच जेवा करया म्हण आसा. भारी खुशी विचारू. तुमगे हातांतू कोंकणी कवना संकलनावरी येवो त्या पुरा एक वाजूचे अवकाश आमकोरी मेळ्ळो. ಕೆಲವು कोंकणी कवना बरयला म्हूण सांगला मू 1-2 वाजून सांगा येतोय. सांगता आमगेले नायकिनकट्टेंत एक GSB जावण म्हूण आसा तें एक कवना बरयल्लें आसा. कडे आक्रोश म्हणून एक कवना कडे लोक आसाची म्हणून म्हळ्यार प्रपंचांत लोक आसाची म्हणून तें सांगता हांव. तुगेल भितरी बरेपण सोदी वायट लेखचे लोक आसाची हेजी पळोवन मुखार दवरी मागशी तांडूचे लोक आसाची. स्वप्न पळोवचे जाल्यार वयर पळय तो तांडूचे लोक आसाचे. अंतर्यान तूं हुजोड जळय जाळ भोगचे लोक आसाचे. कसणें कर उडगास दवर तशें करी उल्लोवन घेवचे लोक आसाचे. मोग करचे सवे तुका तुज कोरून घे द्वेश करचे लोक आसाचे. उरची जाल्यार चेरडा म्हण केसका बुदोंत काय एक लोक आसाचे. बरवस दवर जाल्यार तुगेल वरी दवरून घे अनमान भोगचे लोक आसाचे. तुगेल खबरेक तूं सांबाळून घे आरशी धरचे लोक आसाचे. तुगेल चमकण गुर्त तूं दवरून घे गुंपा मदीं चमकुचे लोक आसाचे. साधन कोरून दाखय चेरडा हात पेटूचे लोक आसाचे.
भारी लायक आसा तशीची आमगेले प्रयत्न आमी करता आसका आमकां सहकार करचेक लोक आसा लोक असायचे हे तुम्ही धार्मिक जावं सामाजिक जावं साहित्य क्षेत्रांतू सहकार क्षेत्रांतू तुम्ही केलेले काम गुर्तिसून दुसरे संघ संस्थेतून तुमकां मस्त प्रशस्ती पुरस्कार पुरा आयलेलो आसा मुख्य जावन सहकार रत्न आनंद कंद राघवांक राज्य प्रशस्ती हें केरळ कासरगोड ಅಂತೂ दिल्लील तसले आणि कृष्णानुग्रह राज्य प्रशस्ती हें तुम्ही तावळी सांगिल म्हणजे उडुपी राजांगण ಅಂತೂ दिल्लील तसले आणि बेंद्रे नुडिसिरी प्रशस्ती धारवाडाचे कर्नाटक विभूषण राज्य प्रशस्ती हें सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯ इंजिनियरिंग प्रतिष्ठान आणि कर्नाटक कन्नड परिषತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಂಗೆ दिल्लील तसले अशी सांगता गेल्यारी लिस्ट वाढता वता तुमकां मनक मस्त लागिदल तसले प्रशस्ती दवो पुरस्कार दवो खंयचे आनी तातूंत तुमकां आनीकू मुखारी बरोत तसले प्रेरणा मेळता आसकी म्हाका आतां राज्य मट्टाचे एक 10-12 प्रशस्ती मेळ्ळे आसा आनी स्थळी जावन ते ल्याकना म्हळ्यार JC रोटरी आनीक संघ संस्थेन पुरा ಕೆಲವು लोक गुर्तिशिल्ले आसा जाल्यार म्हाका तें एक राज्य प्रशस्ती जावं हें स्थळी जावन दिल्लें जावं पुरा मिगेल लेखाक एकची म्हणून हांव लेखता जाल्यार उडगस दवरून घेता तसलें म्हणून सांगल्यार म्हाका अनिरीक्षीत जावन म्हळ्यार 40 वर्सां सुदीर्घ सेवेची एक हेज्जे गुर्त मागीर गुर्त दवरून घेवन म्हाका सहकार रत्न प्रशस्ती एक मेळ्ळी ते आमी फोटो विक्षकांक दाखोवया ताजे ಬಗ್ಗೆ तुम्ही 1-2 उत्तर उलयता हें राणेबेನ್ನूरांत सहकार रत्न देशपांडे आसा वड्डಗೆರೆ नागराज ह्या म्हणून व्हड कन्नड प्रोफेसर तो फायर ब्रँड तो एकनवनीचे तो आसा शिवानंद उटी म्हणून घेवन पेलतन आसा तो तागेले विजयपुरात तो कन्नड लेक्चरर आनी ते कार्यक्रम केलेले उषा यत्नळ्ळी म्हणून घेवन तिगेले ವೇದಿಕೆ त्या ವೇದಿಕೆ तकून कार्यक्रम केल्ले हे मंदार कलाविदर ವೇದಿಕೆ ಬೀದರಂತೂ ಜಲ್ಲಿತ್ತು ಸಹ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಜತ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ म्हणून 25 लोकांक कविगोष्टी कापयल्ले कविगोष्टींतू म्हाका एक कवन वाजूचे अवकाश मेळ्ळे आनीक म्हाका वेदिकेंतू गौरव उपस्थिती म्हळ्यार म्हाका कसं उलोवचें उरेश ना म्हणून अट उत्सव म्हणचे बसचे पण हांवें गेल्लो बारी बरें कडे पळयल्यार म्हाका थंय आनंद कन्ना म्हणचे एक राज्य प्रशस्ती दिली तांणी आनीक हें म्हळ्यार बेंगळूरांत विश्वेश्वरಯ್ಯ इंजिनियरिंग प्रतिष्ठानांत सुर्वे प्रकाशना ताकून रमेश सुर्वे नेतृत्व ಅಂತ जाल्ली तसले तांतू उडपीचे एकलो गुरुजी आसा मिगेल बगलेन राबिलो ताजे नंतर केंद्र लायब्ररीचे एकलो निर्देशक आसा मागीर पुरा हें सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯ इंजिनियरिंग प्रतिष्ठान बेंगळूरू होय हांगेल तुकून आयले होय कर्नाटक विभूषण कर्नाटक विभूषण राज्य प्रशस्ती हें पयर अर्थान उडपींत म्हाका स्वामेल हाता ताकून श्री कृष्णानुग्रह प्रशस्ती मेळ्ळा वेदिकेरी राज्याचे माजी कसापा अध्यक्ष जाल्ले हरिकृष्ण पुनरूरू हांणी आसाची आनीक प्रदीप कुमार आसा चेतना फाउंडेशन कर्नाटका आनी कर्नाटक विश्वविद्यालय कनक अध्ययन पीठाचे बेंद्र नुडिसिरी प्रशस्ती म्हाका गेल्ले म्हयन्यांत मेळ्ळेलें हें सांगचेक बारी खुशी पावता मस्त तुमगेल्या हातांतू साहित्य क्षेत्रक सेव जाल्ले तशी प्रशस्ती पुरस्कार वरी मेळ्ळा आतां नेक्स्ट खंयची बूक बरयत आसाची काम कशें चलता आसा ताजे ಬಗ್ಗೆ हांव म्हूण सांगला बरो काम म्हूण बरोचें जायना हांव फुडें सांगेल म्हणकेची कविते हुट्टबेकू कट्टुವುದಲ್ಲ म्हणून बरवणी जाल्यार तशीची हांव 1 वर्सा फुडें 5 काणी बरोवन दवरला ताजे नंतर एक काणी बरोवची म्हाका जालें ना मागीर थॉट्स बरयता आसा हांव नित्य फेसबुका पुरा घालता तसलें काणयो म्हाका थॉट्स एक बूक बरोवप म्हण आसा आनी आतां इतले वरें जाल्ली एक कवना पुरा आसा कवना संकलन एक थॉट्स एक आनीक कथे 3 जाले मागीर म्हाका मस्त लोक सांगता ती म्हळ्यार तुमकां 70+ जालें तुमगेले जिवन अनुभव बरो येत म्हणून त्या निमित्त हांव एक बरोच एक तें एक आरंभ केला मागीर आमगेले पत्रिके पेटयल्ली पुरा बिडी लेखना पुरो उठकोन एक हें अशी 5 कर्क म्हण आसा 5 फूट जाल्लें
चारी 9 ताज वयर एक तिलक दवरले म्हण के कोंकणीची एक कृती दवरका म्हणून एक बारी एक आशे देवान चलो का तुमगेला आश इडेरव आणि दलतीतले बेग्गी आणि तुमगे हत्तंतू मस्त साहित्य प्रकट दव अत साहित्य आसक्त आणि आमगेले नेक्स्ट पिढीचे लोकांक तुमगेले एक संदेश कसाने युवा पिढीगे का हांव सांगचे म्हणून सांगल्यार आमी आतां जालताणांत मस्त मग्न जावन आसाचे जाल्यार आमी कशी उरका म्हणून सांगल्यार हांव आतां कशी म्हळ्यार म्हाका येत जालें हांव जालताण म्हाका गोत्त आसा कशी करता म्हणून एक साहित्याक मात्र यूज करून घेता तशी चेडूं कसन करता म्हणून सांगल्यार तांणी तें शिक्षणा खातीर आनी युवजनीत कसन आसा तांगेले उद्योगाचे कसन आसा तेंच पळोवन घेवका मुखार तांणी सिनियर जाल्या नंतर खंयच्या खंयच्या क्षेत्रांत जावका तें यूज करून घेवता म्हणजे म्हगेले अभिप्राय आणि साहित्यांत तशीची चेडूं आतां चेडूं मुखार येवका म्हणून म्हगेले अभिप्राय तशीच म्हगेले 3 कवन संकलनां कसन आसा तें सरळ जावन आसा साहित्य आसक्ती म्हळ्यार कोण शिक्का म्हणून आसा तांकां तें स्टडी करचेक एक उपयुक्त माहिती म्हणून हांव लेखून घेतला तशी हांव स्थळीय स्कुलाक पुरा तें पुस्तक वांटिलां आनी हांव कार्यक्रम करचे वेळार तशीची चेडूं आल्याची कवी गोश्टी पुरा करता व्हरता तांकां आपोवन घेवन पुरा एक प्रेरणा दिल्ली आसा तशी मस्त खुशी विचारो तुम्ही धार्मिक दावनो सामाजिक दावनो साहित्य क्षेत्रांतू तुमगेल काम कसन चलतस हें अशी मुखारसून हरा तुमगेल हत्तंतू आनीकू मस्त पुस्तक प्रकटण दव आनी देश विदेशाचे दुसरे प्रशस्ती पुरस्कार तुमकां मेळ्ळो आनी ते पळोवन एक खुशी पावचे अवकाश आमकां मेळ्ळो म्हूण सांगताची आयचे एक कार्यक्रमाक तुमी आयिल्ले मस्त खुशी जाले विश्व कोंकणी केंद्र तर्फेन तुमकां धन्यवाद तुमकां धन्यवाद म्हाका भारी खुशी जाता अशें हें विश्व कोंकणी केंद्राक आयिल्ले निमित्त हांव गेल्ले फेब्रुवारींत आयलो 8 तारीख दिसता तें पी दयानंद पै मामाले 77 वर्साचे बर्थडे दिवस आनीक तुमगेले सेंट्रल टावर फावंडेशन स्टोन घालचे दिवस हांव येवन कार्यक्रमांत भागी जाल्लो भारी खुशी जाल्ली म्हाका मागीर आतां म्हाका उडगास येता बस्ती वामन शेणै माम प्रातस्मरणीय बस्ती वामन शेणै माम तांणी एक 10-15 वर्स फुडें आमगेले नायकीनघट्ट देवस्थानाक आयिल्ले कुंडे कुरकुड म्हणचे एक नाटक जाल्लें तेन्ना हांव तांगेलें उलयल्लें अर्थान म्हूण सांगल्यार तांणी फेसबुकांत म्हगेले कवनां पुरा वाजिल्लीं ती आनी म्हाका कॉमेंट केल्लें म्हणचे म्हाका एक मनांत एक भारी खुशी विशय तशीच आतां तुमगेले पदाधिकारी पुरा लोकांचे हांव धन्यवाद सांगता तुमकां धन्यवाद सांगता